Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हो म्हटल्यानो आम्ही ट्रू रिपेंटन्स खरे जिविताचे परिवर्तन पाताक रडून जिणी बदलूनचे ह्या विशयांत तबार शिकून येदाळाचा आयकल्ले आसा. ट्रू रिपेंटन्सांत प्रामाणिकपणाच्या रिपेंटन्सांत सो इन्ग्रेडियंट्स आसात म्हणून आमी येदाळाचा आयकलां. तातूंत 5 इन्ग्रेडियंट्स आयकल्ले जाल्यार आखरेचें टर्निंग फ्रॉम सीन पातका जावन पाटी परतून देवा कुशीन येवच्या विशयांत आमी एक भाग आयकला. आज दुसरो अकरेचो भाग आमी आयकतो. पळया, टर्निंग फ्रॉम सीन प्रस्तावनांत आमी आयकल्लें आसा देवा थंय आमी पाटी परतून तशा आनी तें प्रामाणिकपणाचें पाटी परतोवणी आशिल्लें जाल्यार 5 संगत्यो गरजेच्यो म्हणून हो शिकवणदार आमकां शिकयता. आतां पयलें जावन आसा टर्निंग फ्रॉम सिनांत पयलें टर्निंग फ्रॉम सीन वीथ द हार्ट. पातका जावन पाटी परतोवचें सगळ्या तुज्या काळजान म्हणटा. सगळ्या तुज्या काळजान म्हळ्यार कित्याक पयलें काळीज. म्हळ्यार काळीज जावन आसा एक स्प्रिंग आसले बरी, एक झर आसले बरी. आमी येदाळाच आयकलां समाज सांगला त्या विशयांत. मार्काच्या वांजेल्यान 7व्या अध्यायांत 21 वचनांत जेजू आमकां कितें सांगता, जें कितें काळज जावन येता तें आमकां मेळयता म्हणटा. त्या देखूनच हें काळीज जावन आसा आमकां पयलें पातकाक कारण जावचें. त्या देखूनच हो शिकवणदार सांगता, पळया, मैजे मेल्ल्यांच मैजे मरण पावता आनी मैजेची कूड आपणाची म्हणून लुसिफर येता खंय व्हरूंक. मिकायल बरोबर आट रावता ती देवाची कूड ती म्हणून तांच्या दोगां मदें झूज जाता. जुदाचें पत्र 1 अध्याय 9वें वचन तिके वाचलंय. तरी पूण श्रेष्ठ पडव्यान मिंगलीन सयत मैजेची कूड आपल्या स्वाधीन करच्या विशयांत वाद विवाद केलो. कोणामध्ये? मिकायल पडव्यामध्ये आणि लुसिफरामध्ये वाद विवाद कर. झुजताना असो तें देवदार तुका देव तुका म्हळ्यार मिकायल पडवो ताचे विरुद्ध वायट शब्द उपयोगना म्हणल्यार म्हळ्यार तुमकां कित्याक तें उतार म्हळ्यार मैजेची कूड मिकायल पडवो देवाची म्हण काणयेंक तांचे मदें वाद जालो देवचारा विरुद्ध. हांगा कित्याक सांगता आसा म्हळ्यार मैजेची कूड काणयूंक देवचार तितलें झुजोवना खंय. आमचें काळीज आपणाचें करून घेवच्याक देवचार कितलो पेसाडटा कितलो झुजता तितलें मैजेची कूड आपणाची करून काणयूंक झुजोवना खंय. पळया, आमचें काळीज देवचार ही वॉन्ट्स टू पॉजेस इट. ही वॉन्ट्स टू पॉजेस युअर हार्ट. कित्याक काळीज एक पटी आमचें काळीज देवचाराच्या हातांत पावलें आमी ताचे गुलाम. कित्याक काळजांत देवचार म्हाका म्हजे सारकें देवाचे सारकें आसलें देवचाराच्या सारकें जावचें ह्या काळजा वरवीं. देखूनच मोगाच्या भाव आनी भयणी आमचें काळीज तो पॉजेस करूंक झगडटा झुजता. त्या देखूनच आमी सगळ्या काळजान आमी देवा थंय पाटी परताचे. फाताक सोडल्यार पळना सगळ्या काळजान आमी देवा थंय पाटी परताचे. ना जाल्यार काळ पाताकी जाय देवी जाय म्हळ्यार जायना मोगाचें न्हू. हांगा पळया, देवच जुदा इस्रायलांनी जुदा इस्रायलाच्यो 10 कुळयो तुमकां वतात. जुदा आनी बेंजामिनाची 2 कुळयो. त्या कुळयांत इस्रायल कठीण तरान बंब्या पुजा मुर्ती पुजाक लब्ध जाल्ली. जुदा तितली लब्ध नासली जाल्यार खोटेपण आदारलेलीच. आनी देवा थंय पाटी परताना
कितें सांगता देवाचें उतार जेरेमायाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 9वें वचन. हे सगळें घडल्या उपरांत हे सगळें घडल्या उपरांत तिची विश्वासघातकी बहीण विश्वासघातकी बहीण सारकें आयकया विश्वासघातकी बहीण जुदा खऱ्या काळजान म्हजेशी येवंक ना. पळय देव दूर जाता कंप्लेंट करता खऱ्या काळजान येवना म्हणटा देव. म्हणजे कितें जुदान कितें केलें देवा तें फाटी परतल्ल्या बरें दाखयलें पूण सगळ्या काळजान न्हय. नोटंकी म्हणटात कितें नाटक करचें ड्रामाबाजी न्हय तशें परतलें आमी तशें मोगाचें न्हू. जर तर आमचें काळीज देवा तें आमी फाटी परतल्या म्हण न्हू आमी पळया आमी करता जाल्यार पूण आमी आमचें काळीज पातकासून संबंद दवरता जाल्यार आमकांय देव विश्वासघातकी म्हणटा ट्रेचरस म्हणटा अनफेथफूल म्हणटा. असलें फाटी परतणें देवाक नाका. इफ एट ऑल यू हॅव टू कम विथ ऑल युअर हार्ट सगळ्या तुज्या काळजान देवा थंय फाटी परतूंक आसा पयलें. आनी दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू सगळीं पातकां सांडूंक आसा. देवा थंय फाटी परता ते सगळीं कितलीं तुजीं पातकां आसात ती सगळीं पातकां तुवें सांडून देवा थंय फाटी परतूंक आसा. कशें आमकां दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायान 24 म्हळ्यार 10:24 सेकंड किंग्स आमकां आयकूंक मेळटा जेहू म्हणलो राय बाल प्रवादींक नाश करूंक एक गुटमळ करता. तांकां परत देव मंदिरांत हाडटा. देव मंदिरांत हाडून 80 लोकांक तो पारो दवरता आनी सांगून आसता हर एकल्याक तुका इतल्या जाणांची जबाबदारी तुका इतल्या जाणांची जबाबदारी. एकलो मनीस चुकात जाल्यार चुकून काणयेन बसीत जाल्यार तुवें तुजो जीव दिजे पडटलो अशें कठीण तराची ताकीद दिवन आसता. तिका वाचपा तें उपरांत ते यज्ञ आनी होम बलियो भेटोवंक आयते जाले. उपरांत ते यज्ञ आनी होम कोण ते बाल प्रवादी भेटोवंक तयार जाले. जेहून 80 मनशांक भायर रावयले. जेहून 80 लोकांक भायर रावयले. ताणें तांकां इज्जत राय दिल्ली. तुमचे पैकी कोणी एकलो हांवें तुमच्या आदीन दिल्ल्या कोणाकी एकल्याक पळोवन वचूंक म्हळ्यार धांवन वचूंक सोडीत जाल्यार ताणें आपलो जीव दिजे. कितें हांगा हें कितें सांगचें म्हळ्यार एक कशें तें एकल्याय बाल प्रादीक धांवन वचूंक सोडिनाजो तशें तुज्या जिवितांत तूं देवा थंय परतना एकीच पाताक तुजें थंय आसूंक नजो. एकीच सगळीं पातकां नाश करचें सगळीं पातकां पांय काळगान मस्तीचें मोगाचें न्हू. हें जावन आसा दुसरें. आनी तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू टर्निंग फ्रॉम सीन ऑन स्पिरिच्युअल ग्राउंड. कितें टर्निंग फ्रॉम सीन ऑन स्पिरिच्युअल ग्राउंड. पळय मोगाचें न्हू आमी पाताक सोडून देवा थंय परतुंचें ताका आत्मीक रितीन आमी परतूंक आसा. चिंत्या एकलो आसा तो खोटेपणान जिवन आसा. ताका तिके वयर येता तो स्थान मान गौरव मेळटा तें खोटेपण आसा ताचें थंय. पूण आतां समाजींत स्थान मान गौरव मेळ्ळा देखून हांव सगळ्या मुखार तें करीन जाल्यार त्या देखून तो रावयता. न्हय पातकाची दूख धरून देवा थंय फाटी परतून तेका ते रावयना. तो सामाजीक लोकांच्या बियांक आपूण भारी साच्या भारी बरो मनीस म्हण दाखोवच्याक रावयता. चिंतून पळया जर तर एकलो कठीण तराच्या पियोण्यांत रोंबून गेला आनी त्या पियोण्या वरवीं ताचें लिवर डॅमेज जालां ताची किडनी फंक्शनींग हें जालां अफेक्ट जाला ताचे इंटेस्टायनाक बुराक पडल्यात आनी कठीण परिस्थितीन पावला. डाक्टर म्हणटा आनी एक थेंबो तूं पियेल्यार मरतय बाबा मरूंक जाय जाल्यार पिये. मरणाच्या बियाक रावयता देवाच्या बियाक न्हय.
पाताक रडून नाही. तर मोगाच्या भावानी बहिणी, पाताक सांचे इट शुड बी ऑन स्पिरिच्युअल ग्राउंड. देवाच्या मोगा खातीर रावयचे. देवाच्या मोगान तू पाताक रडून जिवीत बदलितना, सिदातून देवा थंय येत असतना देवाच्या मोगान वय मोगाच्या न्हू हांगा अशें सांगता हे कशें देवाचो मोग म्हळ्यार मोग आमचो एका उज्याक सरी केला न्हय. तर आतां चिंत्या तुमच्या फ्रिजान तुमी 4-5 तरांची मासली प्लास्टीक बॅगान घालून दवरल्या, विंगड पॅकेट करून डीप फ्रिजरान दवरला आनी ती तुमी काडूंक वचना 4 पॅकेट एकामेका अंटून गेल्या. कितें करतात? भायर काडून दवरतात रूम टेम्परेचराचेर. तुमकां अर्जंट जाल्यार इल्लें मून करतात, पॅकेटो विंगड जातात. तशेंच हें काळीज आनी पाताक एकामेका चिकटून गेल्यान. जर तर तुवें अशें चिकटल्लें विंगड जायचें जाल्यार देवाच्या मोगान तुजें काळीज लासिजे, पाताक भायर वसिजे. पळय हांगा एक उदाहरण दिता ते लोकांचें. शिकोंदार अशें म्हणटा, ते एक जाण आसले खंय 3 पर्सन्स, तांचो एकल्याक विचारलें खंय तूं पाताक कित्याक सोडतय बाबा? ताणें म्हळें खंय वय सर्गींचो वैभव तो संतोष तें सूख ह्या खातीर हांव पाताक सोडटां. दुसऱ्याक विचारलें खंय, दुसरो म्हणालो खंय अरे बाबा म्हाका नाका ते हेमकोंडाचे व्हडले आटाविटे संकश्ट ती दूख तो उजो म्हाका नाका बाबा, देखून हांव सोडटां. तिसऱ्याक विचारलें खंय आनी तो म्हणालो खंय हांव चिंता हांवें पाताक सोडचें जाल्यार देवाच्या मोगा खातीर सोडटां. पळय देवाचो पूत बापाच्या गोपांत आसलो म्हजे खातीर सर्गींचो वैभव सांडून किरकोळ मनशाचें रूप घेवन आयलो. म्हजें सगळें पाताक आपणाचेर घेतलें, म्हजी सगळी शिक्षा आपणाचेर घेतली. म्हजे खातीर तो मरण पावलो आनी तिसऱ्या दिसा मरण म्हाका सर्गार वचून सर्गींचीं दारां उक्तीं केल्यान म्हजे खातीर निरंतर मागता तो म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी. तितलो मोगाळ देव आनी त्या एकल्याच पुताक म्हजे खातीर बापान बलिदान भेटयलें न्हय. तितल्या मोगाळ देवा विरुद्ध, तितल्या मोगाळ म्हज्या जेजू विरुद्ध हांव कशें पाताक करूं? मोगाच्या न्हू वय हे मोग, देवाचो मोग केलो आमचें तें आसा. पाताक आमी कंटाळटा, पातकाचो द्वेश करता आनी सगळ्या काळजान देवा थंय परतात. चवथें जावन आसा मोगाच्या न्हू, पाताक आमी सोडटाना परत्यान आमी थंय त्या पातका थंय वचूंक ना. पाताक सोडचें म्हळ्यार कितें? पळया पाताक हांव करता आसतना हांव खंय आसा? हांव देंवचाराच्या राज्यांत आसा, अंधकाराच्या राज्यांत आसा. हांव देवाच्या उजवाड्याच्या राज्यांत ना. पाताक सोडटाना हांव देंवचाराक भायर घालता, देंवचाराक भायर घालता. त्या काळोखाच्या राज्यांत हांव देवाच्या उजवाड्याच्या राज्याक येता. पळया कोलेस्करांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 13वें वचन तिके वाचपय. कोलोसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 13. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काडून देवान आमकां काळोखाच्या ह्या अंधकाराच्या सैतानाच्या पदवेंतावन काडून आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत, आपल्या मोगाच्या पुताच्या उजवाडाच्या राज्यांत हाडून पावयला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया तशेंच Psalm 84:10 म्हणटा, बाय वाचतकीच तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस, तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास, खोट्यांच्या नश्टांच्या रावळेरांत काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. चड बरो. देवाच्या आंगणांत खर्चोचो एक दीस दुश्ट रायांच्या रावळेरांत 1000 दिसां प्रास चड बरें म्हणटा. आमी हांगा ह्या सैतानाच्या अंधकाराच्या राज्यांत भायर सरून ह्याच वाटेसान येवंक आसा, देवाच्या राज्या भितर येवंक आसा. आमी हांगा तावन भायर आयल्यार थंय हांगा मोदें नो मॅन्स लँड म्हणटात. बॉर्डर उरता, दोनाचे मदें बॉर्डर उरता, तो नो मॅन्स लँड.
तशें आमी हांगा जावन आयल्या नो मॅन्स लँडान रावूंक ना. आमी देवाच्या राज्या भितर येवंक आसा, देवाच्या आंगणांत येवंक आसा, देवाची आमी जावंक आसा न्हय. ते हे आमी क्वार्टर्स चेंज करूंक नाजाल्यार हांगा नो मॅन्स लँडांत रावल्यार देवचार भविश्य आमकां परत्यान ग्रासूंक शकता. बघ्यान पेद्रू सांगता न्हय, गरज घालच्या शिवा बरी तो कोणाक ग्रासो म्हण न्हू, राखून आसा हय आमी थंय भायर येवंक आसा, देवाच्या आंगणांत येवंक आसा मोगाच्या. आनी पांचवें जावन आसा आमी when we turn from sin, no return, no turning back to sin. कळ्ळें? मोगाच्या न्हू हे भारी मुख्य. आतां आयकया, भारी मुख्य हें पळया. आमकां आमी पाताक रडचे चिंत्या तुमी एका रेतीरेक वता, रेतीरेन तुमकां अपुर्बाची शिकोण उपादेश शांत, पातका शांत, रिपंटन्स शांत शिकोण मेळटा. तुमकां पवित्रत्म्याचो अभिषेक जाता, गळगळ्या रडतात तुमी, कुमसार जातात आनी पाताक करना म्हण निचेव करतात आनी येतात प्रेज द लॉर्ड म्हणून. कितें 15 दीस प्रेज द लॉर्ड, मागीर लॉर्ड ना अशें मस्त पटीन जाता मोगाच्या न्हू. हांव चूक उतड जाता, आमी पळयलां. त्या देखून मोगाच्या न्हू आतां पळया मुख्य जावन न्हू आतां एफ्रेमा विशयांत होसेया प्रवादींत 14 अध्याय 9वें वचन कितें म्हणटा ती काय कळ्ळा. एफ्राइमाक मुर्तीं कडेन आनी कसलो संबंध. एफ्राइम मुर्तींची पुजा आनी करनासलो. आतां तो देवा थंय परतता. परतल्या उपरांत सांगता देवाच्या मुखार आनी कित्याक संबंध एफ्राइमाक, आनी मुखार संबंध ना. आनी हांव आनी तुमी तशेंच कितें जाता हांगा आमी आतां हांवें दिल्ल्या सांगल्या बरी कुमसार हें गेलें रेतीरेक गेलें हांव पुरा जालें बरें जालें हांव आयलें हांव नवें जिवीत जियेताचो सांग. आनी आमकां ही इल्युमिनेशन म्हणटात, एनलायटनमेंट म्हणटात. पवित्रत्व आमकां उजवाड ताणें फंकयला. उजवाड फंकयल्ल्या मागीर जर तर हांव परत्यान पाताक करीन जाल्यार ताचें तितलें व्हडलें पाताक दुसरें ना. बिकॉज आय एम सिनिंग एगेन्स्ट इल्युमिनेशन. हांव पवित्रत्म्यान दिल्ल्या उजवाडा विरुद्ध म्हाका इतले दीस गोत नासलें आसूंक पुरो. हांव पातकांत आसलो वय पूण म्हाका गोत नासलें. आतां पवित्रत्म्यान म्हाजे थंय उजवाड फंकयला. म्हाका पातकाची मजुरी मरण म्हण कळयलां. पातकाचें बुरशेपण गलीजपण हर एक कळयलां. आनी तुका जेजूच्या मदीक रक्तान नितळ करतात म्हणलें कळयलां. तूं देवाचो पूत म्हण कळयलां. आतां देवाच्या राज्याक तूं आयलें का अंधकाराच्या राज्यांतून उजवाडाच्या राज्याक. पळया जर तर एक पटी आमी आयले हांव परतून आमी पाटी गेल्यार कितें भविश्य देवाची काल म्हणी चूक जाली काय, देवान चूक केलें काय. पळय इस्रायल पर्जनासून केलें आमी तशेंच करता. जेरेमाया प्रवादीच्या 2ऱ्या अध्यायांत 5व्या वचनांत देव अशें इसारता. जेरेमाया चॅप्टर 2 वर्स 5 सर्वेस्पर अशें म्हणटा. म्हजे थंय कसलो अन्याय पळोवंक मेळ्ळो, म्हजे थंय कसली चूक अन्याय तुमकां पळोवंक मेळ्ळी. तुमचे पुर्वज म्हजे तावन पयस सरले. तुमी म्हजे तावन पयस सरला. एक पाटी म्हजे थंय आयिल्ल्यात तुमी म्हजे तावन परतून पयस सरचें. कितें अन्याय पळयलो तुमी म्हजे थंय. आनी पोकळ मुर्ती फाटल्यान वचून तेय पोकळ जावन तुमी पोकळ जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. पळया मोगाच्या न्हू आमी केशें करता. आमी पोकळ जाता, useless. We become unworthy, worthless. Micah chapter 6 verse 4 वाच बाये. म्हजे परजे हांवें तुका कितें केलें. हांवें तुका कसले त्रास दिले. म्हाका जाप दी. पळय देव विचारता. हांगा आमी देवा थंय आयल्या वय की न्ही. देवा थंय येवन देवा थंय जियेतना साड्यान परत्यान आमी त्या फाटल्या जिविताक गेल्यार आमी देवाक डायवर्स केल्ल्या बरें. देव डिवोर्स हेट करता. मालाकी प्रवादीच्या ग्रंथान 2ऱ्या अध्यायान 16व्या वचनांत
देव हांव विवाह विच्छेदन कांटाळटा म्हणटा, तो सगळो देव आमी त्या देवाकच मेळटा. आमी देवाचे व्हंकले जाल्या, जेजूचे व्हंकले जाल्या आनी परत्यान सैताना कडेन गेल्यार आमी जेजूक विच्छेदन दिल्ल्या बरी. कसली परिस्थिती आमची. मोगाच्यान आमी चिंतोंगी म्हणी पळया. मोगाच्यान आणखी भिरांकुळान कितें वता की तुमकां अशें की भिरांकूळ पळया. हांव पाताक सोडलें, देवा थंय आयलो, परतून फाटल्या जिविताक तो गेलो म्हळ्यार कित्याक हांवें पाताक सोडचें म्हणटा देंवचाराक जावं जायलें म्हजें तो. देंवचाराक म्हजो दुस्मान आतां. हांव देवाचो पूत म्हण आयलो. आतां परतून हांव पाताक करीन जाल्यार हांव कितें करता तूं सांग. दोनी हात एक राजू दिवन सैतानाच्या हातांत दोनी हात अशें दिवन म्हाका बांद म्हणटा. हांव परत्यान सैताना कडेन वेतना म्हजी परिस्थिती चिंतून पळया. पाताक परत्यान करतना हांव सैतानाचो गुलाम जाता. देखून जेजू म्हणटा माथ्या वचनांत 12व्या अध्यायांत 40 आनी 5 वचनांत तितल्यार तो भायर वेता, सैतान भायर गेलो आनी आपणा चड नश्टे आपणा चड नश्टे हेर सात देंवचारांक काणयोन येता हाडटा. ते सर भितर रिगो न्हू थंय आपले ठिकाणे घालता. हे देवाचें मंदिर, हे देवाचें सिंहासन जावचें काळीज हांगा सैतानाचें देंवचारांचें भिडार जाता, भुयार जाता आनी म्हजी परिस्थिती सत्यानाश जाता. त्या मनशाची निमाणी परिस्थिती पहिले पास्ट जाता. तितकें समजून काणया पळया. चिंत्या एक खैदी आसा, अपराधी आसा, चोर आसा, या गुन्हेगार आसा. ताणें एका बंदिकानान केला. तो कसोय करून चुकारी मारता, धांवून वता. पूण पोलीस ताका परत्यान धरून हाडटात. परतून धरून हाडिल्ल्या मागीर पोलीस तो बंदिकानाचो अधिकारी उबो रावता. हाका चड कठीण तराच्या सांगल्यानी हातांक पांयांक बांदून कशें पावलाक आनी सिलासाक खोडे घाल्ले, हांगा हें घाल्ले, चेनी घाल्ले, तशें हाका घालून डबल लॉक स्टेट रूमांत घालून आनी भायर येनातल्या बरी पळयतात. तशें सैतान मोगाचें न्हू. एक फावटी आमी पाताक सांडून देवा थंय परतल्ली, परत्यान आमी त्या पातकी जिविताक गेल्यार सैतान आमकां सोडटा, कठीण तरान आमकां दामून दवरता. हांवें परत्यान खेदीन ताच्या त्या क्लचेस जाता न्हू भायर पडिनातल्या बरी इतले बंदोबस्त करून आमकां हें करता. मोगाचें न्हू. कसली परिस्थिती म्हणून येता आमची. खेदीनच आमी एक फावटी देवा थंय पाताक रडून देवा थंय आशें पाटी परतूनचें मोगाचें न्हू. आशें पाटी परतूनचें म्हळ्यार हें पुरास म्हण न्हू. देवा थंय पाटी परतूंक आसा सगळ्या काळजान, सर पातकां सांडून आत्मीक रितीन ऑन स्पिरिच्युअल ग्रावंड. पळय मोगाचें परत्यान खेदीनच नो रिटर्न, नो टर्निंग बॅक. पळय मोगाचें न्हू. हें ट्रू रिपेंटन्स, ट्रू टर्निंग बॅक इज दीस. असलें आमी परिवर्तन पाताक रडून जिणे बदलून देवा थंय फाटी येवचें असलें भाग आमकां फळोवंक दी. खालतेपणी मागया. सर्गीच्या बापा तुजे कृपे विणे आमी कितेंच करूंक शकना. तुज्या पवित्र आत्म्या बगार आमकां पातकाची वळख ना, आमकां पातकाची दूख ना. आमी पाताक रडूंक शकना, पाताक कांटाळूंक शकना, पातकाचो द्वेश करूंक शकना, पातकाची लज भोगूंक शकना आनी तुजे थंय फाटी परतूंक शकना. बापा त्या पवित्र आत्म्यान आमकां जेजूचें रगत दाखोवन तें रगत आमचेर शिणवून आमकां संपूर्ण तरान परिवर्तन दिल्ल्या करीत साध्य जायना. बापा देखून खालतेपणी मागतो बापा दी आमकां कृपा, दी आमकां तें पवित्र आत्म्याची वरदानां देणी आमकां दिवन आमी सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सत्तेन तुजे थंय फाटी परतूंक, तुजो सगळ्या काळजान मोग करूंक, सैतानाचो द्वेश करूंक, सैतानाक भायर घालूंक आमच्या जिवितांत तुज्या पुताच्या उजवाड्याच्या अंताच्या सैतानाच्या अंधकाराचें राज्य जावन तुज्या पुताच्या उजवाड्याच्या राज्यांत आमकां हाड पावोंक दयेन फोव कर. बापा निरंतर तुज्या एकवटान जिवंक कृपा दी म्हण खालतेपणी मागतो त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन,
आमेन आमेन.